प्रीतीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 5व्या दिसाक आमचो विषय आसा कुटुंबांत देव आपोवणी उपजूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. मानवंत आग्नेल शर्माव करूंक वेता त्या फिरगोजांनी देव आपोवण्याचे मोल आनी म्हत्व इस्कुटावून सांगतालो. वराब्यांनी भुरग्यां मदें देव आपोवणी उपजूंक आवय बापायक उर्बा दितालो. भुरग्याची मनां उजवाडायतालो. देवाच्या आपोवण्याक विश्वासान जबाब दिवंक शिकयतालो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जिवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा. याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशनार भाव भयणी दोन पोरगोटणेचो वावर भरवशान देवाचेर पातयेवून नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण आमी मागताव. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक कान मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून भरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानवंत आग्नेलाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. Beloved brothers and sisters, on the 5th day of the Novena, our theme is Pilgrims of Hope, Open to God's Call. Venerable Agnello, in his sermons, he often spoke about the value and sacredness of answering God's invitation to a life of service. He encouraged parents to nurture and support their children in discerning and responding to God's call, while also awakening the hearts of young people to listen with faith and openness to the divine invitation. God chooses some from among us to work in His vineyard and to live a life of holiness. Priests, religious brothers and sisters, and missionaries do the work of evangelization with hope, trusting in God and leading courageously. We pray for an abundance of blessings on their work. This work needs to be carried forward. Therefore, we pray that through the intercession of Venerable Agnello, parents, recognizing their responsibility, may support God's call, and likewise that children and youth may listen to God's call with generous hearts and offer their lives in His service, journeying through life with hope. Hello, mic check. Hello. Yes. Check. Hello, mic check. Krista takutku,
तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इंतेसावा आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी नेसिया, सिडनी, नाबिला आनी एल्टन हांकां बरी भलायकी मागता नाझारेथ मार्कीस सिरिदांव. बरी भलायकी मागता एरिस फ्रांसिस्को आनी कार्मिन रापोजो तालिगांव. देवाक दिनवासता सिस्टर मिजियाक पिडेंत सांगात दिला देखून आनी वेगळी पेकोवणी मागता मारिया आनी मिगेल मेनेझीस वास्को. देवाक दिनवासता फामिलीक बरी भलायकी आनी सेबास्तियान डिसोजा हाका बरी नोकरी फावो जावंक मागता फातिमा डिसोजा पेंजीम. लग्नाच्या वार्षिक दिसा देवाचो आशिर्वाद मागता ब्रुनो आनी लिंडा फेर्नांदीस आजोसी. वॉलिन फेर्नांदीस हाका बरी भलायकी आनी शिकपांत येस मागता रॅनी फेर्नांदीस कारांजालेम. अंजुना आनी रिवोना फिरगोजींतलीं फिरगोजकारां आपल्या पादविगार आनी पादकुरां सांगाता ह्या मिसांत भाग घेतात. तुमच्या इंतेसावा पासत आमी मागता. सगळीं उबी रावून यादनिकाक येवकार दिवया. Mucha moto, motiarevan, ni bololo, vito sotaya ni kamso. No man, no man, no man ne muriara. Moi bo, moi ma. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय कुटुंबांत देव आपोवणी उपजोवंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आपल्या मळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जियेवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव वेंचून काडटा. यादनीक, मोटवाशी आनी मिशोनार भाव भयण धर्म परगोटणेचो वावर बोरवाशान देवाचेर पातयेवन नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी ओळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खांद मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवून आपल्या जिविताचें समर्पण करून बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक
मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र मिसा भेटेक फावो तसली जावपाक आमचें काळीज मन तयार करुया. देव आमकां वेगवेगळ्या भासांनी आपयता आनी एक पावटी आमकां आपलो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आपयता. आमच्या घरच्या पुतांक धुवांक आपयता. जायते पावटी आमचे सुबेरबायेन आमी देवाक ना म्हणला, आपलेपणान आमी बोल्ल्या. आयज आपोवण्याचो दीस आमी करीत तेंच्या पासून मागता आसतना ही आमची चूक ओळखून घेवन तेच देवाची काकुतीक उलो मारूंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वागून सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थूया. आमी पयलीं पादग्नेला कालतरचो मान मागूंक देवा कडेन उपकार मागता. एक मिलाग्र फावो कर म्हणून आमच्या साबार जाणांच्यो गरजो जायत्यो त्योय आमी एकामेका पासत आमी मागुया. एकामेकाच्यो गरजो ताचे उद्देशीं पादग्नेला उद्देशीं देवाक उबारुया. आमचो एक पाद्री भाव जाचो पांयचो इंतेर आतां चलता, फादर नॉयल, ताचे पासत आमी मागुया. ताच्या घराण्या पासत. भोव मोगाळ बापा, सगल्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूं आमचे मतीन घालताय आनी तूंच त्यो शांती पावयताय. सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशेंच वस्तुऱ्यांक तुवें आपोवणें दिलाय. तांकां तूं सोडूचे वाटेन चलय आनी संवसारी वस्तूंचो त्याग करून दुर्बळकायेक वेंग मारूंक आनी खालत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या बाबा भयणींची सेवा करूंक तुजे सुभां कृपेन तांकां भर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तो खरो देव जो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पराचें उतर मोच्या कानार अशें सादलें. कुजव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सोर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सोर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबें हांव आसां. उलयता तो सोर्वेस्पोर. तेन्ना सोर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटी विस्मिता. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, सोर्वेस्पराक वाकाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोडगितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटी विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटी विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कलयता ताची कोटी विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटी विस्मिता. पोरसा पोरसानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. जबाब, सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटी विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजोवन सांगता. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक कलयता देवाची कोटी विस्मिता. शुभ वर्तमान आयकूंक सगलीं उबी रावुया. Sorvespor तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां तांणी देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते तांणी देखले आनी रोखडेंच तांकां आपयले. आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आपोवण्या वयर नियाळ करता. देवाचें आपोवणी जावं लोकनीक जिविताक, जावं एकसुरी रावंक, वो देवाची लागशिल्ली सेवा करूंक याज्ञीक जावन मोटवाशी जावन. आनी आयज आमी याज्ञिकाच्या आपोवण्यांचेर, मोटवाशांच्या आपोवण्यांचेर नियाळ हो वेळ देवाक दिवया. आयच्या पयल्या वाचपान जेरमायास प्रवाद्याक देव उगडास करता, आवयच्या कुसव्यांत आकारचे आदीं, जल्मोचे आदीं हांवें तुका विंचलो आनी संस्कारलो. कितलो मोगाचो एक एकटो आमी. मनीस कसो दिसचे आदीं देव आमकां खिरीतपणी वळखता, विंचता आनी संस्कारता. हें मोल देव एक एकल्याक आमकां दिता. आपलेंच जिवीत आमचे भितर घालून आमकां ह्या संवसारी जिविताक आनी सासणाच्या जिविताक हो आत्मो आमच्या काळजान दवरता. मोइसेसाक ताणें आपयलो इस्रायल पोरजेची सुटका करूंक, फारोवाच्या गुलामपणांतली तांकां भायर हाडूंक. मोइसेसाचें काम सोंपतांच जोसुआक तो आपयता उरलोलें काम फुडें व्हरूंक. मोइसेसाक सांगता, आपूण तुज्या सांगाता आसा. जोसुआक सांगता, हांव तुज्या सांगाता आसा जसो मोइसेसा सोबीत हांव आसलो. तुवें भासायलोल्या देसांक ह्या लोकांक पावूंक जाय. जेरमियास कळकळो काडटालो, म्हाका धाडटा, ताकाय देव सर्वेस्पर सांगता, हांव तुज्या सांगाता आसा. मारयेक आपोवणें आयलें तेन्ना सर्वेस्पर देव तुज्या सांगाता आसा ह्या दुता उदेशीक पळयता. तर देव विंचता आनी देव आमकां सांगात दिता. खंयचेंय आपोवणें जावं तें, पूण देव आमच्या सांगाता आसा जी आमकां आदोड मोळां येता तांकां फुडो करूंक. आमकां बोरवोसो आसपाक जाय आनी आमकां तो भावार्थ आनी विस्वास आसपाक जाय. देव आमच्या सांगाता आसा आनी देखून आमचें आपोवणें व्हरतें. आनी दर एका याज्ञिकाचे आनी मोटवाशाचे आपोवणें तितलेंच व्हरतें. देवान तांकां लागशिल्ली सेवा करूंक विंचल्या. बेंत मार्टीन आमचे संस्थेचो वडील आयज 400 पाद्री जावंक पावत आयल्या. देवान ताच्या काळजान आपल्या मोगाचें बीं घातलें आनी दुसऱ्यांक होच मोग वांटचे खातीर ताणें संस्था देवाच्या आदारान घडोवन हाडली. हेरकुलान, फादर हेरकुलान ताणें कालांगूटच्या सिस्टरींक हो जमो सुरवात केली आनी आयज ती देवाचें उतर आपले सेवेंतल्यान परगट्टा. फावस्तिनो, फादर फावस्तिनो अंजुनचो थंयसर ताणें संस्था घडोवन हाडली होली फॅमिली सिस्टरांची आनी ती
देवाचें उतर सेवेंतल्यान पोरगोडटा. पिलार सिस्टर जेन्ना आमकां ह्या मिसावांत आदार जाय पडलो आमचे संस्थेन ही संस्था घडोवन हाडूंक तेंको दिलो आनी ती देवाची सेवा पोरगोडटा. हे भाशेन कितले कॉन्वेंट आयज ह्यो सिस्टरो देवाचें उतर पोरगोडटा. पिलार फादर इंदे भायर हे देवाचें उतर पोरगोडटा, मोग वांटूंक आनी सेवा दिवंक. जेजूक जाय ते भाशेन सांत जुजेवास श्रीलंकेंत पावलो, गोंयांत सगळ्या आडकोडींक फुडें करून थंयसर देवाचें उतर पोरगोडूंक आनी बीं घातलें आनी आदीं आसल्या त्या लोकांक भावार्थान थीर केली, गोट केली. मान्यावंत पाद आग्नेल ह्या शिरोडा जावं सावंडे जावं कुमटा जावं तांणी देवाचें उतर पोरगोटून आपूण जियेलो आनी दुसऱ्यांक ही मोगाची सेवा दिली. आयज हांव ह्या आपोवण्याचेर नियाळटना म्हाका हांसोंक आयलें. एक जोक कसो, कित्याक आमी मागणें करता देवान आपोवणी धाडल्यार पुरो म्हूण याज्ञीकपणान मोटवाशी जिवितात. पूण आमच्या घरांनी कितलीं भुरगीं काय, आमच्या घरांनी कितलीं भुरगीं काय कान उक्ते करुया. जायते पावट मान्यावंत पाद आग्नेलाची, बागयोन फ्रांसीक शावेराची, सांत जुजेवासाची आतां आमी नोयनांक वेता. भुरग्याचें देणें मागूंक आनी हांगासर कितली पोरगोटणी करता आमकां देवान ह्या भोक्तिवंत मनशां उदेशी, भाग्यवंतां उदेशी बाळाचें देणें फाव केलें म्हूण. पूण तें भुरगें जाले उपरांत आनीक भुरग्याक जल्माक हाडूंक तांक आसतना आमी हे भाशेन फुडें चिंतता काय. म्हज्याय कुटुंबान याज्ञीकपणान आपोवणें येवचे खातीर तुज्या घरांत भुरगींच ना जाल्यार खंयचें आपोवणें येतलें. तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत घोव बायलां देवाची येवजण फुडें व्हरूंक चिंतिनात जाल्यार, वेळ दिनात जाल्यार आपोवणी खंयची येतली. जशें वेजिटेबल भायले हाडून आमी करता ते भाशेन आमी आनी कोणाचे सेवेक रावता काय. देव आशिर्वाद घालून ही देणी दिता. जायत्यांनी आमी कुसव्यान तांकां फोंड दाखयला. समाजाक दाखोवपाक म्हाका एकूच भुरगें, म्हाका दोगूच भुरगीं, आनीक गरज ना. लोक कितें म्हणटलो, इतलीं भुरगीं तुका लोक हांसतलो. म्हाका लोकांचें वोदीक पडलां, पूण देवाची येवजण कितें काय म्हाका म्हज्या कुटुंबाक देवान आमकां ह्या साक्रामेंता उदेशी एक केल्ल्या आनी ताका आमच्यांनी कितें दिवंक येता काय हे आमी चिंतूंक गरज. देवा लागीं फकत बरी सर्वीस, एक भुरग्याचें देणें आनीक ल्हान घर काडपाक इतलेंच पुरो काय. पूण हो बरो वावर फुडें व्हरपाक म्हजे कुटुंबांतलें हांव हें देणें देवाक भेटयतलो. हो थाराव घेता तो कुटुंब सदांच मागण्यांत आसतलो. कुटुंबाचें मागणें आनी खासगी मागणी. हो कुटुंब मिसाक आजीर जातलो, सोमरोमतलो, बेस्तोच आयकूंक न्हय. पूण तें काळजान देवाचें उतर बागडूंक, जेजूची कुडींतल्यान घोटाय घेवंक
आनी आपल्या कुटुंबान देखीचो नामुणो जावंक ह्या मिसाक आमी आमचो बाग आमची सोमरोमणी खुशालकायेन करतले हांव. हॉलिडे आसल्यारूय भुरगीं मिसाक आसची ना आनी सोमनाची आसची ना आनी आयतारूय जाल्यार आसची ना. दोतनीक आमी निमतान दितले हांव. हें आसलें तें फंक्शन आसलें आमी हांगा मागण्यांक गेले हांव. दोतनीक भुरगीं आसपाना. खंयच्या वर्साच्या भुरग्याक कुमन्यांव पडटलो, खंयच्या वर्साच्या भुरग्याक तिरावणी संस्कारांक काडटले हांव. वर्सां जायत येता येता आमी भुरग्यांक दोतोनीक धाडटले हांव. पाद आग्नेल सांत जुजेबाज तांच्या कुटुंबान असली देख आसूंक ना. भुरग्यांक आवय बापूय उठयतालो, न्हेसयतालो, हाडून पावयतालो आनी थंयसर रावताले हांव. देवाचें उतर तांच्या काळजान ल्हानूचपणान रिगचे खातीर तांकां मिसा करून जेजू दाखयताले हांव. उंड्या रुपान वयर काडटा तो सोतमानूंक तांकां भावार्थान आदार करताले हांव. आयज तें ना. आयज मिसाक देखून येयले जाल्यार आमी मागीर फेरयांक वोडायतले हांव. मांकी दाखोवपाक आनी कितें दाखोवपाक, ट्रक्स घेवपाक, कोण बासीस घेवपाक. हे भुरग्यांचो खेळ. आमच्या घरांनी 1 टन 2 टन तरी सगळे टॉयस आसतले आनी भुरग्याकूय मागीर तूं टॉयस करून सोडटा. देवाचेर भावार्थ ना, टॉयसांचेर भावार्थ. हेचें काम समुदायेन भुरग्यांक ते काम समुदायेन भुरग्यांक ते समुदायेन व्हरपाक जाय. ट्युशनाक व्हरता, स्पेशल ट्युशन दिता, सब्जेक्ट वायज ट्युशन दिता. देवाच्या उतराची शिकोवण कितल्या भासांनी तूं दिता काय तुज्या घरान, तुजे समुदायक, तुजे फिरगोजेन हे देवाच्या उतराचो मोग घातलो जाल्यार दुबाव विरेत ताका आपोवणें विचून काडपाक वेळ लागचो ना. सगळेच पाद्री आनी सिस्टरो जावचे ना, पूण जे आपयलोल्यांक देखून आमी पयस दवरता, आमी आडकोळे घालता. तिसऱ्या दिसाक म्हज्या ऑर्डिनेशनाचे देवाचें उतर परगडल्या उपरांत एक ओस्तोरी लागशिल्ल्या घरांत येयली उलोवपाक जाय म्हूण आनी ती रडूंक लागली. फादर, आयज देवाचें उतर आयकून म्हाका कितें जाता तें सोंसमना. म्हजो एकटो भुरगो बरो शिंकतालो आनी दुसरे तितले शिंकूंक हुशार नासले आनी देखून जेन्ना ताणें खुशी दाखयली यादनीक जावपाक, हांवें म्हणलें बाबा तांकां कोण शिकयतलो. मागीर कितें घडलें काय, हो भुरगो वायट रस्त्यार पावलो. हो भुरगो 3-4 वस्तोऱ्यां फाटल्यान लागलो. हो भुरगो आयज सुद्दां पवित्र सभेंतलो भायरूय बी सरलो. एके आवयक हात जोडून मागलें आपूण यादनीक जाता म्हूण, पूण तिणें नाकारलें. तुज्यो येवजड्यो देवाचे येवजडे मुखार हाडिनाका. ताका खुशी एकटो जावं, एकटेंच जावं, तें तर आनी तो तर खुशी दाखयता, धाड ताका फुडें वचून न्ही. हो जो भाग्यवंतांनी वावर केला ते भाशेन तुज्या भुरग्याक, तुज्या कुटुंबांतले, तुज्या कुटुंबाच्या नांवान, पवित्र सभेच्या नांवान वेता थंयसर जेजूचो मोग शिंपडायतले हांव. आनी देखून आमी ह्या आपोवण्यां खातीर मागूंक गरज. कितले जाणांक हो बावतिजमाचो संस्कार मेळून ती भुरगीं देवाचीं जातली हांव, जेजूची भाव भयणां जातली हांव, पवित्र आत्म्याची मंदिरां जातली हांव. त्याच हातांतल्यान कुमसाराचो साक्रामेंता उदेशीं कितले जाणांक काकलूत मेळटली देवाची सासणाच्या जिवितान भितर सरूंक. ह्या उंड्याचे मोडणे उदेशीं किरीतपणी बळ मेळटलें वायटाचेर झुजूंक, दुसऱ्याक जेजूचो मोग शिंपडावंक. ह्या पवित्र हातांनी पेकोवणी दिवंक, पेकोवणेचो संस्कार दिवंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी म्हणटा
बरो पाद्री येयल्यार पुरो आमचे इगोचेन. आनी येवचे आदीं कोण येत तेजे खबरो काण दवरतली आमी हांव. कसो गो तो, कसो रे तो करून. तो देवान विंचलोलो ताचे आवयच्या कुसव्यान आकारचे आदीं, शेप येवचे आदीं माकलोलो, संस्कारलोलो धाडचे खातीर संवसाराचे शिमा पर्यान वसात आनी बरी खबर उतरांनी आनी कोरण्यांनी पोर गोटूंक. आनी तूं भुरग्यां उजेर उलयता जायते पावट आनी तांचें मन कुसळायता. तूं समुदायेन उलयता आनी एक आडकोळ दुसऱ्यांक देखून मन आसा जाल्यार तांचेंय मन पिडार करता. प्रितीच्या बाबुनींदो, देवाक दिनवासुया आयचे दिसा खातीर एक एकलो आमी देवान विचलेलीं आनी देवाक येवजण आसा. जेरमायास प्रवाद्याक 29व्या आवेस्वरान तो सांगता, 11व्या आवेस्वरान, म्हाका तुजे सोबे येवजण आसा आनी म्हजी येवजण सदांच बऱ्याक. आनी देखून तुजें जिवीत गरजेचें हो जेजूचो अनुभव घेवन तें दुसऱ्यांक दिवंक. एक कुटुंब कसो, एक समुदाय कशी, एक फिरगोज कशी देखीचें नामणें जावंक. तुज्या घरांतलें आपोवणें घेवन लागशिल्ली सेवा करपाक धाडपाक तुजो कुटुंब मोलाचो. आनी देखून आयज आमी हो थाराव घेवया. आमच्या कुटुंबान दिसपटी मागणें करूंक, तेसाचें मागणें करूंक, भुरग्यांक तांकां दोतोनीक धाडपाक, मिसाक धाडपाक, तांकां किरीतपणी आनीक रेतिरांक व्हरून मागण्यांत बसोवन तांकां शिकोवपाक. आनी हे भाशेन आमी किरीतपणी देवान आमकां विंचल्याव ते देवाक मोल दितल्याव आनी मान दितल्याव. दर मागण्यांत मागुया, म्हज्याय कुटुंबान धाड सायबा हें आपोवणी, तुजी लागशिल्ली सेवा करूंक. हे भाशेन आमी मागुया. आनी आमकां दिल्याव ते भोक्तिवंत मनीस मान्यावंत पाद आग्नेल, जो दोतोन शिकोवन आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी घेवन आपोवणें आयलें तेन्ना वय म्हणलें. हे भाशेन आमचे कुटुंबान घडूंक देवाची कृपा ताकाच फुडें घालून आनी सगळे आमचे गोंयचे पूत केरीतपणी फादर हिरकुलान, फादर फावस्तिनो, सांत जुजेवास आनी आमकां गोंयकारांक मोगाचो सांत फ्रांसीस शावेर हांचे बिनोवणीन, मारेचे बिनोवणीन आमचे कुटुंब पवित्र कर म्हूण मागुया. आमेन. बाबा भयणीनो, उबी रावया. आमच्यो गरजो जायत्यो, पूण आयच्या विशयाचेर आदारीत आसलेल्यो थोड्योश्यो गरजो आमी देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी, सगळ्या यादनिकांनी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांकाल सोम्याच्या एकवटान जिवंक, तशेंच आपले देवीक आपोवणें खुशालकायेन आपणावंक जिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करचो वावर देवाचें एक आपोवणें म्हूण ओळखून घेवंक समाजान बरेपण निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesu's नावान बापा हे मागणे
आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या शेगुणी जिविताची देखे उद्देशी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक ताचो पाटलाव करूंक राजी आसूंक बापा लागीं मागुया. मानिवंत आग्नेलाची भोगती वाडोवंक जायतीं जाणां आदार दितात. ताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. तुमच्या जणेकल्याच्या काळजान असलेल्या आवंड्या देवा मुखार उबारात. बापा तुका दिन वाजता आनी वाकाणटा आमच्या सरभोवती साबार आपोवणी मोठवाची जिविताक याज्ञिकी जिविताक तुवें विचून काडलेली आमकां दिसून येतात. तांकां वायटा विघ्नांतली राख निवार सांबाळ. तुजे कृपेचो पावस तुजो ओतमो तांचेर सायबा वत आनी तांकां बळवंत कर तुजी परगोटणी करपाक. त्याच बरोबर आमच्या कुटुंबांनी तुजें बी रोवंत 20 वर्सां आदीं 10 वर्सां आदीं 50 वर्सां आदीं आमच्या गोंयान आमच्या फिरगोजेन याज्ञीक आसतले तांकां तूं आतां विचून काड सायबा. त्या आवय बापायक लग्न जावचें आसा तांकां देखून विचून काड. आनी हे भाशेन ह्या आपोवण्या उद्देशी आमचो तूं परामोस करीत राव हें आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. भयणा बाबानो हे मोज्यान तुमचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा याज्ञिकी आनी मोठवाशी जिविताक तुवें आपोवणें दिल्याय ते आमच्या बाबा भयणाक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणे केल्ले बासावणीक आनी आंगवण्यांक ती विस्वाशी रावूं आनी तुजी महिमा देवाक आनी सगल्या काळजान सेवा करूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासूं जाल्यार हेंच आमकां तुजें आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणीच्या प्रार्थनान तुजी ओडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. हांव देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. भावार्थाचो गोट पर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बाकियून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय म्हूण मागता. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पड सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तुजे पोती बगेन चुजे बगेन दोरमदोत आनी सर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक भाव भयणो पवित्र कुमन्याची तयारी आमी करता आसतना जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बाबा भयणीचें प्रार्थन देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन व्हडा उर्बेन उमेदीन जेन्ना आमी ताचे सरशी आमच्यो गरजो घेवन येयल्यान तेन्ना खेरीत भाशेन एकामेका पासत मागुया आनी भाग्यवंत मान्यवंत आग्नेलाक सर्गींचो मान हो कुमन्याव घेवन आमी भाग्यवंत जावूं आनीक ताका सांताचो मान मेळूंक आमच्या भाग्यवंतपणा उद्देशी फावो जावं हे चावडे मनान बाळगून म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा देवा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान थरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय दोनया पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक सुम्या जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक इज जेजूची शांती वांटुया शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती बापाचें आयकोन आमची सरवण करूंक ह्या संवसारान आयलो इतलो व्हड तो मोग ताचो हो मोग तो आमचेर जण एकल्याचेर वतीत आसा ताका फावो तसली जावपाक होच कुमन्याव आमकां अदीक भाग्यवंत करूं सुभागी आमी ह्या जेवणाक आपयल्यान ती सुमया तुवें आमच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण म्हाका मेळटली
आमशेल्या गोऱ्या जेजू एकाच रिणान दोगोचो मोग जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आज कितें भाशेन आमी पाद्री माद्री पासत मागता आमच्या पाद्री माद्री पासत देवाक दिन वाचतना आनिकूय आमचे मदें देव आपोवन येवचे खातीर ह्या मागण्यांतल्यान मागुया बोमोगाळ जेजू सासणीक बाबाच्या पुता तुज्या आपोवण्यांक जबाब दिवन उदार मनान तुजो पाटलाव करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय आवय बापाय मदें भावार्थ वाडय मोगान आनी त्यागी मनान आपल्या भुरग्यांक देवाचे सेवेक भेटोवंक तांकां आयती कर आपल्या भुरग्यांक देव आपोवणें फावो जाल्ले पळोवन ती सुमा संतोश भोगूंक पावूं तुजे आनी तुज्या भोव भाग्योंत आंकवार मारये आमची पिलारचे सायवीण आनी भोव भाग्यवंत जुजेची देखी वरवीं भुरग्यांक आनी आवयक बापायक प्रेरणा आनी उत्तेजन मेळो तुजे कृपेन तांकां गोठाय आनी बोड फावो कर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुता दुवांक तुज्या मोगान तूं एकठांयताय आनी जिविताच्या एकच उंड्यान तांकां वांटो दिताय आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मानान लेखून एका मनाची आनी उदार काळजाची ती जावं आपल्या प्रिती मोगाच्या कुन्नांनी पेल्याच्या गरजांक ती पावूं आनी आपले देखी बरी चालीन सगल्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवूं त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमकां जाय त्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल तुमच्या ह्या येण्या वरवीं देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची कालती मागणी. आयज रोमार घेवन आयिल्ल्या अंजुनच्या पादविगार जाणें आयज विसाची भेट भेटयल्या फादर सांतियाग फेर्नांदीस तशेंच प्रवाचन केल्ले फादर जोकी आनी अंजुनचो पाद कूर फादर आबेल तशेंच रिवोनची रोमार घेवन आयिल्लो फादर मिलाग्रीस तशेंच आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताचो फादर नोएल तुमी येवन आमचे पासत मागले तुमकां आमी येवकार दिता आनी मिसाची भेट भेटयल्या म्हणून
तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. कांय कळून इश्टानो, आमकां कांय वस्तू जावं चेन वॉच मेवलेल्यो आसात, कोणाच्यो जाल्यार त्यो आमच्या साक्रिस्तीन येवन व्हरची. नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इंतेसांवां पासून मिसां तुमच्यांनी ऑफिसांक दिवंक येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेवता. पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचे. आयज आमी देव आपोवण्या पासत मागता. हे मीस जाले उपरांत वेताना आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां देव आपोवणेची मागणी वांटतले. मागता सगळे लागीं ते दिसपोटी तुमच्या फामिलीन सांगाताक मागणी कोत्ताना तें करचें आनी कितें भशेन बरी आनी भाग्यवंत देव आपोवणी पाद्री आनी माद्री तांची देणी आमचे पवित्र सोबेक फावो जावची म्हूण आमची मागणी. ह्या वर्साक मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत वचून घेवची. फाल्यां नोव्हेंबराचे 16 आयतारा दिसाक आमी आमच्या आत्मीक बाबा भयणाच्या एकवटाचो दीस मनयतात. म्हणटूच सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्यांक तांच्या इतिहासां पासत किरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरां खातीर मागणेचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक फादर जोझफ फेर्नांदीसाक मेवची आनी ताचे तुमची नांवां दिवची. तेच पुरी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. तशेंच नोव्हेंबराचे 16 आयतारा दिसाक मलयालम भाशेन मीस आसतलें सकाळीं 10:30 वाजता व्हडले सेमिनारीच्या कपेलांत. आनी ह्या माटवांत 11:30 तामील भाशेन मीस आसतलें आनी 12:30 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतलें. उगडास कोत्ता फाल्यां ह्या माटवांत 11:30 तामील भाशेन आनी 12:30 हिंदी भाशेन मीस आसतलें जाल्यार आमच्या व्हडले सेमिनारीच्या कपेलांत 11:30 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 मिसार किरीत पिडिवण पासत तांचे कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस आसात जाल्यार तुमी तांकां घेवन येवची. मोगालिश्टानो, बांबोली मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या सेमिनारीन ते चलयतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दिवची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करून तुमी येवचे. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितली म्हूण आमी रावता. ही खबर वॉट्सॅपाचेर तुमच्या इश्ट मित्रांक धाडून गमयात आनी हे कॅम्प फळादीक जावंक तुमचो सहकार दियात. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांक दिवंक येता. मोगाड इश्टनो, ह्या पवित्र जाग्यार येवन मानिवंत आग्नेलाचें नांव घेवन मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती पिवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज बेनेडिक्ता सिल्वा अशें सांगूंक सोदता. म्हजें पोट मोट्टें जायत वेतालें म्हूण म्हज्या घरच्यांनी म्हाका सांगलें वैजाक मेळूंक. हांव चड खाता देखून म्हजें पोट मोट्टें जातालें म्हूण हांव समजतालें. शेकी वैजाक मेवली आनी वैजान सोनोग्राफी करून सांगलें ओवरीन सिस्ट आसा म्हूण. रगताचे टेस्ट केले आनी कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हाका मानिवून आग्नेलाचेर व्हड भावार्थ आसा आनी हांव जायते पावटी पिलार येता. हे घुमतूच हांव पिलार येवन मानिवंत आग्नेलाच्या फुडें दिमी घालून भावार्थान मागलें. उपरांत दुसरी टेस्ट केली आनी वैजान लांग्साक वड्ड्याक पिशवेंत अशी 8 कडेन
कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हजेर आकांत आयलो आनी म्हाका समजना जालें कितें करचें. म्हाका पिलार मागण्यान घालें आनी हांव मानियंत आग्नेलाचे फुडें येवन मागीत रावली. उपरांत 9व्यान टेस्ट केलें आनी रिपोर्ट बरो आयलो. कॅन्सर ना म्हूण सांगलें. कसलें अजाप म्हज्या जिवितांत. हांव मानियंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच साताचो मान ताका फावो जावचो म्हूण मागता. हो इश्टानू, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयजोरी तर ह्या भयणीन देवाचो आशिर्वाद मानियंत आग्नेलाच्या वरवीं अणभवलो. आमी आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां भावार्थान मानियंत आग्नेलाचे मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी आमचे पासत मागतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा तांचोय उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानियंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं ते सवाय एकठांय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावन मानियंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सळपट पडून तुज्या पांयां सुशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. इश्टानो, पिडेवंताचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. हांव मागता केरीत भाशेन जी 5-15च्या मिसांक आयिल्लीं आसात मातशें भायल्यानूच रावची. 4 वरांच्या मिसाच्या लोकांक पयलो भायर सरोन दी, उपरांत तुमी भितर येवची. वॉलंटियर्सां लागीं मागता मातशें शिश्ट सांबाळची. पादाग्नेलाच्या गांवच्या अंजुनच्या फिरगोसांक देव बरें करूं. बाबड्यान एकूच बूद तुमकां दिता. पादाग्नेलाच्या तुमला फाटल्यान पळय कुंसारां जातात न्हू, थिंगा जायते मिलाग्रे सुरू जातात. सर्वेस्पर देव तुमचे सवे आसूं आनी तोच सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. 5-15च्या मिसाक आयिल्ल्या लोकां लागीं मागता मातशें भायल्यानूच रावची. आमकां फकत 5 मिनट्यो आसात दुसरे मीस सुरू करूंक. वाट सोडात भायर सरूंक. वाट सोडात भायर सरूंक. मातशें वाट सोडात भायर सरूंक. Please leave the way to move out.
Before you could get in, मातशें वाट सोडात, लोकांक भायर सरून दी.